काँग्रेस सरकाराच्या काळात सुरू जाल्लो तेरेखोलचो लिडिंग हॉटेल प्रकल्प सरकारान रद्द करचो म्हूण काँग्रेसूच मागता। ताचे कुळांक प्रॉपर्टींतल्यान भायर काडून हॉटेल बांदतात। भाटकारान जमीन हॉटेल कंपनीक विकिल्ल्यान कुळां वाऱ्यार पडल्यात। सरकार स्पेशल स्टेटसाच्यो गजाली करता, मात मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला शार नियोजन मंडळान हे प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या। 2008 काँग्रेस सरकार आसतना प्रकल्पाचो वेव्हार सुरू जाल्लो। सरकार तेरेखोल केरी पूल हॉटेला खातीर बांदता असो आरोपय आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान केलो। आता लीडिंग हॉटेल्स इतलो इश्यू मोर देन ऑलमोस्ट 280 acres ऑफ लँड सगळे टेनंटाक काडले। टेनंटाक सगळ्यांक हें गेले, टेनंटाक मामलतदारा यूज करून नेगेटिव्ह डेक्लेरेशन पासून घेतली, सगळें केलें। लँड माफिया पडे आहा आनी लँड ग्रॅबर्स पडे आहा ते हिंग चोवपाचें। एक सायडीन म्हणटा स्पेशल स्टेटस, दुसरी सायडीन लँड व्हरपाक कनायब कितको करता दाखयता। ऑन TCB मिटींग 144th मिटींग एक रिवाइज प्रोजेक्ट एप्रूव पासून केलो। दीस मिटींग वॉज चेअर्ड बाय द TCB मिनिस्टर। TCB मिनिस्टर कोण? चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर। इतले पासून केलें। सम ऑफ द टेनंट्स इवन वर फोर्सफुली ट्रायड टू बी इविक्टेड। थोडे गेले नाय, थोडे ओपोज करतात। थिंग आमगे एक पाद्री भाव आहा, तोय ओपोज करता। जो मनीस ऑपोजिशन आसतना उलयतालो आज ते प्रोजेक्ट एप्रूव करता। प्रोजेक्ट एप्रूव करता वयल्या पार्सेकर बाब आनी एक मुखार वयता आनी सांगता आपण ब्रिज बांदता म्हणून तिराकोल। एक सायडीन लोकां काडटाय भायर, एक्सक्लुसीव लँड तांकां दिवपाक सोदताय, एकोदा ब्रिज बांदूंक सोदतात। आतां तांगे नॅशनल एक्झिक्युटीव आहा, रेजोल्युशन घे, आपण करप्शन करना, आपण लँड साल्वा करता गोंयकारांक, लँड आपण पोत्तून दित म्हणून सांग। 2000 साला उपरांत आपणे मोपाच न्ही अख्खे गोंयान एकूय इंच जमीन विकती घेतिल्ली ना अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा। आपल्या नांवार जमीन आसा ती जाणटेल्या कडच्यान मेळिल्ली, विकती न्ही। खलप म्हणटा आपली जमीन शेताची, थंय विमानतळ आयलो कितें ना कितें फरक पडना। पार्सेकार खलपाचो पूत आनी माविनाच्या भावाच्या नांवार मोपा जमनी घेतल्यात म्हूण पीडित शेतकार समितीचे संदीप कांबळेन मंगळारा आरोप केल्लो। हांव पेडणेचोच नागरीक, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पेडणे। म्हज्या नशिबांत हांव जमीनदार कुटुंबात जन्माक आयलो आनी त्यामुळे एन्सेस्ट्रल जमनी आज्या कडल्यान बापायर, बापाय कडल्यान पुताचेर अश्यो म्हाका भरपूर आयिल्ल्यो आसात। 2000 पासून म्हणया हांवें जगाच्या पाठीर 1 इंच जमीन घेतलेली ना। आता मोपाच्या बाबतींत म्हणत जाल्यार म्हाजी जमीन ना। आता मोपाच्या परिसरांतली हांवें जी गांवां काडल्यान, जशी मोपान म्हजी जमीन ना तशी हातूंतल्या खंयच्याच गांवांनी जमीन ना। मोपा गांवांत किंवा मोपाच्या भोंवतीच्या गांवांत गोंयच्या म्हज्या नांवार जर खंय जमीन 2000 पासून घेतलेली आसात जाल्यार ताचो उतारो दिवचो। हांव म्हजें गिफ्ट डीड करून संदीप कांबळीक दिता। संदीप कांबळी नांवाची व्यक्ती आसा जाका हांव वर्तमानपत्रांतसूनच वळखता, मिडियांतसून। पूण मोपाच्या विरोधा तो स्टेट लेवलचो लिडर विजय सरदेसायाच्या रँकाक बसता, तो ताच्या बरोबर बसता। ह्याच प्रकरणाक लागून काही हॉटेलियरांशी त्याची मैत्री जाल्या हें हांव आयकतां, पूण म्हाका भितर डिटेल वचपाची गरज ना। ते आरोप ताणें केले ते वाचल्या हांवें, परंतु कांबळी आपली दिशा थोडीशी भरकटला। आमची जमीन जी आसा ही त्या मोपाचो कसलोच फायदो तिका जाण्यासारको ना। नंबर 2 ते रबर प्लांटेशन आनी आतां भितर काजू आनी आंब्याचें प्लांटेशन जाता, चालू आसा। संपूर्ण शेती खाली जमीन हाडचोसाठी आमचो प्रयत्न चालू आसा। रबर प्लांटेशनाक खंयचो एअरपोर्ट येवं जाल्यार आनी कितें येवं कसलो फायदो ना। म्हापशेचे सरकारी स्कुलान 8वेच्यो क्लासी सुरू करता म्हूण सांगून भुरग्यांक फटयल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। ऐन वेळार भुरग्यांक दुसरे कडेन एडमिशनाक घेवंक लायली। म्हापशा शिक्षण खात्याचे कचेरेचे बिल्डिंगेन चलपी हे स्कुलांतल्या 7वी पास जाल्ल्या भुरग्यांक अंदू दुसरे स्कुलान एडमिशन घेवं नाका म्हूण सांगिल्लें, पूण जागो नाशिल्ल्यान आनीक क्लासी सुरू करूंक मेळच्यो नात म्हूण शिक्षण खात्यान स्कुलाक 4 जूनाक कळयलें। उत्तर गोंयचो ADI म्हणटा भुरग्यांक दुसरे कडेन एडमिशन मेळटलेंच। We had applied for permission for 8th standard for this year, but just now on the 4th, this Monday 4th we got a answer, this reply saying that permission is not granted due to lack of space. The proposal is rejected, so you give the living certificate to the students. And I talked with the department because the parents have come in the morning. I talked with the department. I contacted the director
and they given the 100% guarantee that all the students will be admitted in the nearby schools. बघ सगळी इस्कॉलां फूल आमी सगळ्या इस्कॉलांनी ट्राय करून पळय थोडी थोडी भुरगे एडजस्ट जाता काय म्हणून पूण सगळ्याक फूल जालां तेणे सो म्हजो रिक्वेस्ट आसा आमचे एज्युकेशन मिनिस्टर आमचे बाब मनोहर पर्रीकार भाई की त्या भुरग्यांचे मातसो विचार करच्यो नाजाल्यार ते सगळे वर्स फुकट वतले पयलीं म्हाका सांगलेलें कितें हांगा एक्सिडेंट जातलें म्हणून तर आतां येयल्या उपरांत कितें सांगता की जावचें ना आतां खंय वचपाचें आतां खंय मेळटलें म्हाका एडमिशन सगळें फूल जालां आसतलें तर तेन्ना लिवींग सर्टिफिकेट बी दिना म्हूण सांगलेलें ह्या स्कॉलार येवपाचें सांगलेलें आनी हे सर्टिफिकेट दिवन आसलें दुसऱ्या भायर स्कुलार वचूंक जायना तुमकां हांगा तापयलेलें आमी पयलीं एडमिशन दुसरे कडेन करपाक येयल्लो मागीर तेंच्यांनी कितें म्हणलां ना हांवें बसून हांगाच्या म्हणलो आतां म्हणटा कितें ना आतां 7वीन लास्ट आमचें हां आतां कितें करपाचें आमी हां. पणजेच्या महात्मे हायस्कुलान 5वी, 6वी आनी 7वेच्यो क्लासी अंदूं बंद केल्यात. स्कुलान सध्या फक्त 8वी, 9वी आनी 10वेच्यो क्लासी चलतात. स्कुलाच्या मॅनेजमेंटान हो निर्णय घेतना स्कुलाच्या एक्टिंग हेडमिस्ट्रेसीक आनी शिक्षकांकूय कळोवंक ना. मॅनेजमेंट म्हणटा 5वी, 6वी आनी 7वेन भुरगीं खूब कमी आशिल्लीं आनी परिक्षेचो निकालूय बरो लागनाशिल्लो म्हूण क्लासी बंद करपाचें थारलां. महात्मे स्कूल बंद पडत म्हूण शिक्षकांकूच न्ही थंय शिकून व्हड जाल्ले आदले भुरग्यांकूय हुस्को जाला. लास्ट 10 years आमकां एनरोलमेंट सामको कमी आशिल्लो बिलो दॅन द एवरेज आनी प्रत्येक फावटी डिपार्टमेंटाचे आमकां लेटर येतालें की क्लोज करा एक डिविजन क्लोज करा म्हणटकच आतां असो टायम जालो की म्हजे कडेन आनी जायना जालें भुरगीं हाडपाक आनी भुरगीं न येवपाक कारण म्हणजे रिजल्ट स्कुलाचो बरो ना स्टाफ आमचो जो आसा तो एफर्ट घालिना आनी रिजल्ट बरो हाडिना ताका लागून रिजल्ट येना म्हणटकच विशेष सारको रिजल्ट येना म्हणल्यार एनरोलमेंट कमी जाता. दुसरें म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. पणजेच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्स्ट्रक्शन हायस्कुलाक महात्मे हायस्कूल ह्या नांवान चड वळखतात. स्कुलाच्यो 5वी, 6वी आनी 7वेच्यो क्लासी अंदूसावन बंद केल्ल्यान शिक्षक काचाबूल जाल्यात. स्कुलाच्या वेवस्थापनान आमकां सांगनासतनाच ह्या वर्सा सावन 5वी, 6वी आनी 7वेच्यो क्लासी बंद केल्यो. सध्या स्कुलान 8वेक 6 भुरगीं, 9वेक 10 जाल्यार 10वेन 2 भुरगीं शिकतात. फुडें स्कूलच बंद करपाचो भंय शिक्षकांक दिसता. Management shut down the 5th, 6th, 7th without the knowledge of the staff, without my knowledge. I'm the acting headmistress of the Institute of Instruction High School. हे स्कुलान शिकिल्ल्या आदल्या भुरग्यांकूय स्कूल बंद पडत म्हूण हुस्को जाला. ह्या स्कुलान एका तेंपार बऱ्यापैकी शिकयताले अशें महात्मे हायस्कुलाचो आदलो विद्यार्थी विनय भरणे म्हणटा. स्कूल म्हणटा सामकें लिडींग स्कूल इन पेंजीम. आतां हांव कितें जालें तें हांव सांगूंक नकळो बट केन्ना लोक केन्ना सांगता 5th, 6th बंद जाल्यार वायट दिसता आयकून आनी आमचे एक स्टुडंट बरे बरे लोक आसा एडवोकेट्स आहा डॉक्टर्स आहा. पयलें इश्कॉल हे जाणी नायट स्कूल चालू केलें आनी नायट स्कुलांतल्यान तांणी खुबश्या भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की SSCक बसून पास जावपा खातीर. आतां अशी जर स्थिती आसत जाल्यार बेगिनान बेगीन हांव एक उलो मारता की बाकीचे म्हजे सहकारी म्हजे बाकीचे एक स्टुडंट्स जे कलीग आसा आमी सगळ्यांनी मेळून सगळ्यांचे जर एक आमी शक्त लायत जाल्यार म्हाका दिसता सरकारा कडल्यान किंवा खंयच्यान तरी एक जागो घेवन ह्या इश्कॉलाक परत तोच दर्जो प्राप्त करून दिवपाचें आमी काम करूंक जाय. रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर प्रुडंटा खातीर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.